नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी जशें तुमकां सांगिल्लें की 2 दिसांचें शियाळी अधिवेशन जें आसा तें चालू आसा, बट टेक्निकली आयचो म्हत्वाचो दीस आशिल्लो कारण आयजूच एक दीस हें कामकाज जावपाचें आशिल्लें. काल अभिभाशणान तें कालचें कामकाज सोंपिल्लें. आयज अधिवेशन वेगवेगळ्या विशयांक लागून बऱ्याच प्रमाणात गाजलें. सकाळचो प्रश्नोत्तराचो काळ आशिल्लो आनी मागीर जेवणा उपरांत लंच ब्रेका उपरांत कांय कॉलिंग एटेन्शनां जी आसा ती मोठी चर्चेची जाली. वादळी चर्चा आमकां सकाळीं पळोवपाक मेळ्ळी, सेकंड हाफाकूय पळोवपाक मेळ्ळी. कांय वैयक्तीक आरोप प्रत्यारोप सुद्दां जाले. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आमी आयज ही दुसऱ्या दिसाची चर्चा घडोवन हाडटा. म्हाजे बरोबर आसात आमचे संपादक संचालक राजू नायक सर. सर, काल आमी पयल्या दिसाचें विश्लेशण करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी आयज दुसरो दीस आसा. सकाळीं प्रश्नोत्तराचो काळ जालो, ताजे उपरांत आतां कॉलिंग एटेन्शनां जी आशिल्ली ती म्हत्वाची चर्चेक आयिल्ली. सगळ्यात पयलीं सकाळी सर 2 जे प्रश्न गाजले. एक म्हणजे कोला वयलो ग्रीन सेस, मागीर ताजे उपरांत कॉलिंग एटेन्शनां आतांची जी जाली ती उदकाच्या विशयाचेर, जो मुळावो विशय गोंयांत सद्या भेडसायता, आनी रेल्वे स्टेशनां जी आतां कांय अप्रूव केल्या जावपाचें आसा गोंयांत, त्या विशयाचेर सुद्दां ही चर्चा जाली. सो एकंदर सर तुमकां कितें दिसता की कोल सेस जो आसा, ग्रीन सेस, ताचेर सकाळी विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रश्न घातिल्लो आणि हातून कांय धक्कादायक फॅक्ट्स जे आसा ते तांणी विधानसभे मुखार मांडले. फॉर एक्झाम्पल, कितलो कोल एक्सपोर्ट किंवा आयला गोंयांत आयला तो सुमार 103.6 मिलियन टन ऑन एन एवरेज जो हांगा गोंयांत येता. त्या संबंधी कितलो सेस कलेक्ट जालो हाची ताणें विचारणा केली. पूण सरकारा मदीं जी एक स्पश्ट माहिती ही खंय तरी मेळ्ळी, स्पश्टता नाशिल्ली. दोन गजाली. एक म्हळ्यार कितलो प्रत्यक्ष कोल येता, सरकारा कडेन ताजी व्यवस्थीत माहिती ना. व्यवस्थीत त्या खातीर म्हणटात कारण सरकार फक्त रिलाय रावता ह्यो ज्यो पळय कंपन्यो ज्यो पळय त्यो इम्पोर्ट करतात तांचेर. बरोबर. खरें म्हळ्यार पोर्टा कडल्यान आनी सरकाराची पळय जितली यंत्रणा आसा ती जागृत करून हें सगळें इन्फॉर्मेशन मेळोवप हें खरें म्हळ्यार सरकाराचें मेन सरकाराची लागणूक सरकाराक उणो पडटा. उणें पडटा काय सरकार मुद्दम घाळ रावता. कारण निमाणें चलता आमी पळयलां मायनींग कंपन्यो तांकां सामकें सरकारान जवळ जवळ सामकें आंदण दिलें गोंय जाय तें करात. आनी मायनींग कंपनी पळय जे इन्फॉर्मेशन दिताल्यो ताजेर सरकार रिलाय रावता. ताका लागून मोठ्या प्रमाणाचेर महसूल आमी चुकल्यात अशें शाह कमिशनान म्हणलां. इतलेंच न्ही तर गोंयचे सगळे मायनींग कंपनी काडटाले आनी विशाखापट्टणम वचून धाडटाले आनी हांगा दाखयत नाशिल्ले बाबा रिकॉर्ड. तो हो सगळो पळय जर कितें घोळ मागीर शाह कमिशन ताजे नंतर सुप्रीम कोर्टाचे पळय जे कितें सेंट्रल कमिटी आहा तांणी पूर्णतः एक्सपोज केलं सरकाराक. आणि सरकार स्वता अत्यंत म्हणजे मायनींग कंपन्या कडेन हँड इन ग्लोव्ज अशें रावता अशें म्हणून तेजो आरोप जालो आनी तो आरोप शाबीत जालो, पर्दाफाश जालो. सारको. दुसऱ्या अर्दान सद्या कोल म्हणटा ताचेर इतलो बोवाळ गोंयांत चलता, विशेषतः 66 भितर ह्या रेल्वे संदर्भात ट्रान्सपोर्ट संदर्भात गोंयांत कोल हब जाता काय कितें हाजे संदर्भात तर सरकाराचे सतत टिकेची धार लोकांनी दवरल्या. लोकांनी आनी एनजीओनी हातूंत भितर विरोधी पक्ष किंवा सरकार दोगूय जाण उणें पडटा तशें आमगे दिसता. हातूंत भितर तोच प्रश्न आयलो की बाबा प्रत्यक्ष कितलो कोल गोंयांत येता, कितलो कोल सांठो जाता, कितलो कोल हांगच्यान भायर वता ताजे संदर्भांतले सगळे डिटेल सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्ले ते ना. दुसऱ्या अर्दान ग्रीन सेस, जर तुमचे कडेन रिकॉर्डूच ना कितलो प्रत्यक्ष कोल येता, ग्रीन सेस तुमी लायतले कशे? आनी ग्रीन सेसांतल्यान खरें म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो येणावळ्यो. एका अर्दान मायनींग ताजे संदर्भात जर सरकारान बरो रिकॉर्ड दवरिल्लो न्ही गोंयांत टॅक्स लावपाची गरज नाशिल्ली. इतली तरेची येणावळ आमकां येता. आनी आतां जर मायनींग लीज तांचो लिलाव जातकीर तर पयसो खरो पयसो गोंयच्या भांडारान येतलो आनी ताचें सगळें क्रेडीट गोवा फावंडेशनाक वता अशें आमी परत परत म्हणटात. तशेंच आतां लोकांनी एक्सपोज केलां की ग्रीन सेस हो कोल पळय जो गोंयांत येता तो व्यवस्थीत ताजी कितली पळय ताजी एक म्हणजे कॅल्क्युलेशन ऑफ दॅट कोल कितलो इम्पोर्ट जाता तो ताजो सारकें डॉक्युमेंटेशन गव्हर्नमेंटा कडेन ना, आंकडेवारी ना. आनी ताजेर मागीर ग्रीन सेस फक्त 237 तुम्ही लायतात. आनी सरकारान कारण दिलें ना, सुप्रीम कोर्टान केस आसा. पूण सुप्रीम कोर्टान केस आसलो तरी ताजेर थोड्या प्रमाणान तरी सेस लावन तो सेस व्यवस्थीत भांडारान गोंयचे येतलो हे पळोवपाक. 237 खंय आनी विरोधी पक्ष फुडारान सांगलें ते 1000 कोटी 2000 कोटी तरी किमान येवपाक जाय. म्हणजे हाजोर तसो
की 0.5% सुद्धा टॅक्स लायना. युरीचो असो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की कोर्टान आसा, सुप्रीम कोर्टान ओके आसा, बट सुप्रीम कोर्टान खंयच तुमकां तो सेस कलेक्ट करा म्हणून तुमकां बंधन घातलेलें ना, ते मॅटर चालू आसा असो युरीचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो. केन्ना तरी तांकां दिवचे पडटा आनी बाबा 50% तरी तुमी टॅक्स कलेक्ट करपाक जाय. तुम्ही 0.5 सुद्धा टॅक्स करनात. सो ताका लागून 237 crore इतलेच तुमकां आयला. हे सामकें आनी एक ब्लंडर. म्हणजे टोटल कॅल्क्युलेशन जाता अराउंड 2,000 कोटी. 50% सुद्धा जर सरकार म्हणटा जाल्यार जवळ जवळ 1,000 कोटी तुम्ही रिकवर करपाक जाय. कोटी तरी येवपाक. आनी पळय आमी पळयता हे ग्रीन सेस इतल्या खातीर जाय की मुरगांव संबंद तालुक्याचेर परिणाम जाता. ज्या कडल्यान ही रेल्वे वता थंय ताजेर परिणाम जाता. हाजे पयलीं मिडियान ताजेर पूर्ण एक्सपोज केल्लें आसा. आनी हांवें स्वता बंदराचेर वचून पळयलां. आतां कांय कंपनी आसात न्ही ते व्हडले व्हडले थंय एक डोम बांदपाक सोदतात. म्हणजे त्या डोमान भितर पूर्ण एक डोम आसतलो, तातूंत भितरय सगळी एक्टिविटी जातली. पूण तरी आसतना ते म्हणटात की मोठ्या प्रमाणाचेर धूळ भायर वतली, मोठ्या प्रमाणाचेर प्रदूशण जातलें. एका अर्दान कारण ते सामकें दर्याचे देगेर आहा हो जो पोर्ट आहा तो. सो हे उदकान भितर पडटलेंच आनी शहरांत तर जाताच. म्हणून हांव कितें म्हणटा, एका अर्दान विरोधी पक्ष फुडारी तोच किल्लो लडयतना आसतना पळयलो मुरमुगांवचे 2 आमदार ह्या प्रश्नाचेर उबे रावन उलोवपाक जाय आशिल्ले तांणी. आनी दोगूय जाण सत्ताधारी म्हणून तोंड धांपून उबे रावप तांणी. खरें म्हळ्यार ह्या दोगूय जाणांनी उबे रावन ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें. पूण हांवें आतां रिकॉर्डाचेर पळयलें की ह्या प्रश्नाचेर तुमी इतलो वेळ 35 मिनटां कित्याक चर्चा करतात अशें म्हणून संकल्प आमोणकरान झालं की ना दुसरो प्रश्न घेया म्हणून. खरें संकल्पान ताचेर आनीक चर्चा जावची म्हणून मागणी करता. सर हाजेर मागीर सीएमाचो आर्ग्युमेंट असो आशिल्लो की हे जो सेस जो कितें आसा तो बीजेपी सरकारानूच रायला, ताचे पयलीं काँग्रेसीन तर 1 रुपया तेंचे कडल्यान घेवंक ना अशें सीएमानूय आर्ग्युमेंट केलो. आमी काँग्रेस किंवा बीजेपी आमी ताचे भितर डिफरन्शिएट करपाची कांय गरज ना. आमी मागतात ग्रीन सेस लावचो, गोंयची पर्यावरणाची राखण जावची. अशे तरेन जर कोल इंडस्ट्री जर गोंयची एकूण संबंद पर्यावरणीय जर निकश पर्यावरण नेम जर पाळो दिना आनी पूर्ण विध्वंसाक जर फक्त जाल्यार दीस इज बॅड. आमी खंयचेय सरकाराचें आमकां पडोवनूच वचना. खंयचें सरकार आसा खंयचें सरकार येतलें. आमी मागतात ते नियम पूर्ण काटेकोर करात, नियम आनी सरकाराच्या तिजोरेन येवपी पयसो 1,000 कोटी म्हणजे हो म्हाका दिसता थोडो पयसो न्ही. हय कितलोसोच पयसो. हाजो बाबा बरे तरेन विनियोग जाता काय कितें. कारण पर्यावरणा संदर्भात गोवा फाउंडेशन सारके पळय इन्स्टिट्यूशन आहात त्यो इतलें काम करतात. स्वता कोर्टान वचून ताणें गोवा गव्हर्मेंटाक इतलो पयसो, गोवा गव्हर्मेंटाच्या भांडारान जर इतलो पयसो जर घोळटा आसत ताचें क्रेडीट गोवा फाउंडेशनाक वता आनी क्लाउड आल्वारीस हांचे सारके वता. सो म्हजे कोतान हांव तर अशें मानून की पर्यावरणाचे पळय जितले प्रश्न आहात मायनींग धरून ते कोल हँडलिंग ह्या संदर्भात सरकारान कांय एक्सपर्ट कमिटी हांची नेमणूक करपाक तपासपा खातीर इतलेंच न्ही तर ताजे तरेचे ट्रान्सपोर्ट आनी साठणूक सारे फावो तरेन जाता काय ना पळोवपाक. आनी गोवा फाउंडेशनाक हे सगळे एक नोडल एजन्सी नेमपाक जाय किंवा तुमी स्वता लक्ष दवरात, तुमी स्वता सरकाराक हाडून दियात. एका अर्दान महसूल येतलो, दुसऱ्या अर्दान पर्यावरणाची राखण जातली. सो हे आमी अक्षरशः पळय कंपन्यांक आंदण दितात न्ही, तुमी जाय ते तशी एमपीटी तेंकां आंदण दिल्या सद्या अशें आमी म्हणपाक शकता की व्हडली व्हडली नांवां आसा भितर जेंचो उद्योग फक्त देशांत न्ही देशा भायर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चलता आनी खंय तरी गोंय सरकाराक हे सगळे गृहीत धरतात. आमची रानां दर्या आमचो एकूण पळय जो पर्यावरण भाग आसा वेस्टर्न घाट आसा आनी गोंयांत जर हो कोल हो सदांच प्रश्न कितें आयला ह्या कोळसाचो वापर गोंयांत जायच ना. बरोबर. फक्त आमी एक कोळसो हब फक्त कॉरिडोर म्हणून तो वापर करतले हार्ड वर्क करप येरादारी कोळशाची रेल्वे संदर्भांनी हुस्को व्यक्त केल्ले आमदारांनी की कोकण रेल्वेचोय वापर करतले काय कितें. सीएमाक हस्तक्षेप करून सांगचें पडलें की ना आमी कोकण रेल्वेन कोळसो ट्रान्सपोर्ट करचे ना. पण तुम्ही कोळसा ट्रान्सपोर्ट करतात तर ह्या जो व्हडलो कोळसा हँडलिंग जाता तेन्ना तुम्ही पर्यावरण संस्था आनी स्थानीक लोकांक तुम्ही विश्वासान घेवपाक जाय. ग्रीन सेस एका अर्दान दुसऱ्या अर्दान लोकांक विश्वासान घेयात. रेल्वेचे दुपदरीकरण धरून ते ट्रान्सपोर्ट जंय जंय वतलो थंयच्या लोकांक विश्वासान घेयात, तांचे हेल्थ तपासणी करात, तांचो रेग्युलर ते मॉनिटरिंग करात तो जो रूट आसा पोल्युशन जाता. इवन पर्यावरणाचे हेल्थ तपासपा जाय फक्त मनशांचे न्ही. एक्झॅक्टली की बिकॉज ताचो इफेक्ट मनशांचेर पडटलो मागीर. सो अशे तरेन सर तुमी विनियोग जो पयशाचो म्हटलो ताचेर एक सीएमान क्लॅरिफिकेशन दिलें की आमी आतां हो जो पयसो सेस जो आसा तो खंय तरी प्रदूषण कमी करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उबारपा जाय, फ्लायओव्हर जावं किंवा आनी खंयचे रस्ते जावं किंवा बायपास अशा तरेन आमी ते वापर करतले अशें सीएम म्हणटा. दोन गजाली हातूंत भितर पळय
हो जो पळय पयसो येता ताचो वापर कसो करप हें म्हाका दिसता फक्त सरकाराचो लोकांनी एकूण मेळून ह्या क्षेत्रांत भितर काम करपी लोक आहा तांकां मेळून तांकां करपाक जाय. कितें जाता मायनिंगान कितें जालें मायनिंग कंपनी पयशे दिता म्हणप ते काय फुकट तांकां लीज दिल्ल्यो आनी तांचो पळय जो कितें बगल रस्तो कॉरिडॉर पळय जे मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचो बांदपाक जाय आशिल्लो तो सरकार आपल्याच पयशांनी बांदपाक सोदतालो. अरे जे अशे वेळार जे पळय एक्सपर्ट आहा तांणी सुचयल्लें की हो कॉरिडॉर ते फक्त मायनिंग ट्रक भोंवतले. तुम्ही मायनिंग कंपन्यांक सांगात आनी पयसो काडात आनी तो करून घ्या. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड लिजा सगळ्यांक फुकट मेळिल्ली. बरोबर. कारण सरकार फाटल्या वेळार दिगंबर कामत सरकार आसतना जाय आनी पर्रीकारूय त्याच मताचो आशिल्लो की ना सरकारान ताका बांदून दिवप. म्हजे कोतान तर अशेंच की आतां हो जो पळय ग्रीन सेस आसा तो फक्त ग्रीन सेस फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर हांकां उबारून दिवपाक न्ही. आतां पळय डोम जर मुरमुगांव पोर्टाचेर ह्यो जर कंपन्यो JSW किंवा बाकीची कंपनी आपल्या त्या बर्थाचेर डोम बांदतात ते जर आपल्या खर्चान व्हड डोम बांदता आसत अशे तरेचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातून भितर कोल हँडलिंग जातले ते कंपन्यांक करपाक दिवपाक जाय. आनी हो जो पळय पयसो येता तातूंत भितर लोकांच्या संदर्भात लोकांचे हेल्थ तपासपाक हांवें म्हणलें जे पर्यावरण जर इबाड जाल्लो आसत भायर पोर्टाचे भायर जाल्यार थंय ताचो वापर जावपाक जाय. अशे तरेची सबंद यंत्रणा जी सबंद कोल ट्रान्सपोर्टाची पळय जी आमची जितलोय म्हणून रूट वापरतलो त्या रुटार उबे जावपाक जाय आनी तो कायम स्वरुपी पयसो त्या लोकांचे हेल्थ त्या लोकांचे गरजो त्या लोकांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ताचेर मोडपाक जाय. सर हो सकाळच्या आदेशाचो म्हत्वाचो विशय आशिल्लो. ताजे उपरांत दोन म्हत्वाची कॉलिंग अटेन्शनां जाली. एक म्हणजे रिगार्डिंग वॉटर शॉर्टेज चंद्रकांत शेट्ये दिवचलचे जे आमदार आसा तांणी मांडिल्लो बट ताका मागीर व्यापक स्वरूप चर्चेक लागून आयले. खुद्द सरकारांतलो आमदार सरकार पक्षांतलो मायकलान बरेच ताशेरे सरकाराचेर ओडले. आतां ते खंयच्या कारणाक लागून ओडले ते खबर ना बट परिस्थिती ताणें सांगली. ताणें सांगलें की बार्देसा भितर किंवा बीच बेल्ट आहा थंय कन्स्ट्रक्शनां इतली येवपाक लागल्यात तेजो कांयच सुमार ना आनी तांकां सगळ्यांक ही जी पळय बार्देस आनी बीच बेल्टाची जितली कन्स्ट्रक्शन आहा तातूंत भितरली अर्दी कन्स्ट्रक्शनां ही सगळी एक तर दिल्लीवाल्यांनी आपल्याक सुख वाडोवपा खातीर सेकंड होम बांदपा खातीर काडल्यात. हॉटेलां अर्दी पळय आहा ती इलिगल टुरिस्ट गेस्ट हाऊसेस इलिगल इतल्या खातीर म्हणटा तांची नोंदणी जायना ती टॅक्स भरनात आनी फुडें एक हॉटेल टायप दाखयतात एक रेस्टॉरंट टायप आहा फाटल्यान ताणें एक होमस्टे आसता आनी ते टॅक्स भरनात. ताका लागून जाता पयलीं आतां रिकॉर्ड आयलो तो असो की कांय हॉटेलांनी सांगलें आमचे कडेन जी पळय जितले डिसेंबर म्हयन्यान जितले टुरिस्ट येताले ते म्हणून नाच म्हणलें आनी मागीर एक नॅशनल वायड आनी एक आंतरराष्ट्रीय हें जालें की गोंयांत टुरिस्ट येवपाचे कमी जाल्यात. टुरिस्ट तितलेच आयिल्ले बट रिकॉर्ड मेळुना कारण इलिगल टुरिझम हाऊसांनी हे लोक रावताले आनी तांच्यान दडोवन दवरले की बाबा आपल्या कडेन इतले पर्यटक येता किंवा हे. सो 1 कोटी जर खरो पर्यटक गोंयांत येता जाल्यार तो 1 कोटी आमकां जाय काय कितें एक पयली गजाल. ह्या 1 कोटी लोकांक रावपा खातीर आमचे कडेन वेवस्था आसा काय कितें थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय कितें ते लोक टॅक्स भरतात काय कितें हो एक अर्थ. दुसरें हे जे पळय टुरिस्ट येतात ते कसले टुरिस्ट येतात कारण निमाणें आमकां फालतू टुरिस्ट नाका न्ही आमकां बरे हाय स्पेंडींग जे गोंयचे पर्यावरण गोंयचे लोक गोंयचे आदरातिथ्य हाजो रिस्पेक्ट करतलो अशें आमकां टुरिस्ट जाय. असले टुरिस्ट गोंयांत येना जे रस्त्या कुशीक शेगडी घालून गॅस पेटोवन जेवण करतात तांचो काय फायदो ना. येतात फाटल्यान तो ड्रॉ रस्त्या कुशीक ते जेवण करपाक लागले हें वायट. सो तूं पळय म्हणटा की टुरिझम हें जे पळय कितें वाडटा दोन हांवें म्हणलें तशें दिल्लीवाल्यांचे खातीर येदे व्हडले हावजींग कॉम्प्लेक्स आनी सुखासीन लक्झरी कॉम्प्लेक्स बांदपाक लागल्यात फुडल्या 20 वर्सांत आतांच शहरांचेर ताण आयला. आमी पळयलां फाटलें आमी काल डिस्कशनूय केलां बार्देस आनी पर्वरी हांकां 15 दीस उदक नाशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार एका अर्दान अणजुणें जें पळय उदक येतालें तें अणजुणें म्हयनोभर बंद आसता नोव्हेंबर डिसेंबराक ते फुडेंय बंद उरल्या कारण तो वाल्वच ओपन जायना जालो आमठाणे धरणाचो. दुसऱ्या अर्दान जे अस्नोडांतल्यान पळय जें उदक डायरेक्ट येवपाक आशिल्लें तें उदक खंय पावलां म्हणून कोणाक कळना. तें तिळारीक लागून कॉलेप्स जालें कारण तिळारीचो कॅनल मदीं ब्रेकडावन जालो आनी अस्नोडाचेर परिणाम जालो. पूण तें उदक न्ही डायरेक्ट पर्वरी मेरेन येवपाची गॅरेंजमेंट आशिल्ली. पर्वरी वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट घाल्लो सो पयलीं जेन्ना ही पळय सिस्टम नाशिल्ली पयलीं तेन्ना डायरेक्ट उदक येतालें तें उदक खंय डायवर्ट केलें अशे तरेन म्हणटात. सो हो वचून इन्फॉर्मेशन सारकें मेळना. सो उदकाचो प्रश्न पळय तो गंभीर आसा. पॉलिटिशियना कडेन डायरेक्ट आमदार डायरेक्ट आपल्या हातान घेतात हांगा उदक धाड थंय उदक धाड हांगा टँकर धाडटले टँकर 5-5 हजार लोकांनी रुपया टँकर दिलो. मागीर तुमचे कडेन आज जर सिस्टम ना की सबंद शहराक
उदक दिवपाची जाल्यार नवी शहरां ही जी पळय इलिगल प्लॅनिंग नासतना जाय तशी वाडत आसात ताजेर तुमी निर्बंध घालचे पडटले, ताजेर कंट्रोल हाडचो पडटलो. ते थंय उदक कोण दितलो हाची वेवस्था. कारण लक्षांत धर कितें जाता, उदक जेन्ना पळय नळांतल्यान पळय उदक येना तेन्ना मोठ्या प्रमाणाचे टँकर वापरतात. टँकर खंयचे उदक काडटात, ह्यो ज्यो पळय बांयो आसात दर्यावेळेचे लागसार पळय हें म्हत्वाचें. दर्यावेळ बार्देसान दर्यावेळेक 10-15 किलोमिटराचेर जितल्यो म्हण बांयो आहा थंयच्यान इलिगल उपसा करीत आसात हें उदक. ताका लागून जालां कितें, बार्देसान आज संपूर्ण सॅलिनिटी वाडल्या. समुद्रांतलें पळय खारें उदक आसा तें हळू भितर येवपाक लागलां आनी थंयच्यो बांयो पोल्यूट जाल्यात. सो हे दीस इज गोइंग टू बी बीग डेंजर. तें जर सॅलिनिटी जर वाडत गेली न्ही, आमच्यो ज्यो पळय उदकाचे पळय जे पिवपाचे उदकाचे झरे आनी बाकी स्त्रोत नश्ट जातले, ते पोल्यूट जातले. सो सरकाराक एक उदकाच्या पिवपाच्या उदका संदर्भात एक निश्चित धोरण फुडचे 25 वर्सांत कितें आसतलें हाजो एक दस्तावेज सरकाराक तयार करचोच पडटलो. नाजाल्यार आमी पयलीं एक मिथक म्हणल्यार अशें फकाणांनी म्हणटाले अरे वॉर जाल्यार ते उदका खातीर जातले म्हणून, ती खंय तरी आतां संकेत आतांच मेळपाक लागल्या. रवी नायकान म्हणलें हय फकाणां केली एक्झॅक्टली. धरणां बांदात उदक सांबाळात एक्सपोर्ट करात. दोहा सारक्या देशान हांव गेलां थंय सबंद पिवपाचें उदक जें पळय वापरतात तें भारतांतल्यान आनी ते प्युरिफिकेशन करतात समुद्राचें उदक. पूण ताजो वापर ते टॉयलेट किंवा बाकीचे पळय जे गजाली पिवपा खातीर करना. तो पिवपा खातीर उदक ते भायल्यान इम्पोर्ट करतात. गोंयान ही जी पळय कितें वेवस्था ती वेवस्था करची. आनी एक म्हाका सामकें ह्या अधिवेशनान आज मुख्यमंत्र्यान पळय जी घोशणा केल्या ताजें म्हाका अजाप जालें. तें अजाप कशें की आमी 5 वर्सां पयलीं सुद्दां की तेन्नाचो PWD मिनिस्टर आशिल्लो तो सांगीत आशिल्लो ना आतां 24 वरां उदक सप्लाय जातलें. 24 वरां साळावलेचें अपग्रेडेशन करतात, हे धरण अपग्रेडेशन करतात, आमठाणे जलाशय बांदतले, हांगच्यान येतले थंयच्यान अशें म्हणून हे 100 कोटी 200 कोटी अशे तरेचे कोटी आकडे तोंडार उडयताले. ताजे आतां कळटा की ते सगळे उदकान गेले काय म्हणून. बिकॉज सीएमान आयज सांगलें की 24/7 गोंयान उदक दिवप शक्य ना. एक्झॅक्टली. सो सीएम म्हणटा फक्त 4 वरां म्हणटा की फक्त 4 वरां उदक घरांनी पावपाची वेवस्था आमी करपाक शकता. म्हणजे 24/7 वयल्यान आमी आतां 4 वरांचेर आयल्या. आनी जर हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता ते 1 वर 1.5 वरांचेर 1.5 वरां. आनी मुंबय जाली ती परिस्थिती. म्हाका मुंबयची परिस्थिती खबर आसा. सकाळी 4 उदक येतालें, लोक सगळे उठप आनी कोण टोप भरता कोण बालद्यो. सो अशे तरेची बॉम्बेची जी स्थिती जाल्ली गोंयान जावंक शकता. गोंयान इतलें उदक येता, इतलो पावस पडटा, इतल्यो आमचे कडेन बांयो आशिल्ल्यो, इतल्यो न्हंयो आशिल्ल्यो, नियोजन झरे आशिल्ले, तांचो कितें इबाड आमच्या पिढयेन आमच्या नतद्रष्ट सरकारी प्रवृत्तीक लागून जाला. बरोबर. तें आतां म्हाका दिसता गंभीर विचार करपाची विचार आयला. लोकांचे प्रेशर हांव बरोबर म्हणटा. आज तूं म्हणटा तशें विरोधी पक्षांनी कामगिरी केली, 7च जण आशिल्ले पूण तातूंतले कांय जाण बरे उलयले, नेटान उलयले, ताणें सरकाराचेर प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न केलो. पूण हांव म्हणटा अशें की लोकांचो दबाव जाय. ज्या पद्दतीन इलिगलिटी घरां बांदणी चल्ल्या ताच्या संदर्भात चर्चा जावपाक जाय. मिडियम जितली पण माध्यमां त्या तांचेर दबाव येवपाक जाय. हे प्रश्न मांडात, हे प्रश्न लोकांनी फुडें हाडपाक जाय. थंयचे पळय ग्रामीण रिपोर्टर आहा तांणी हो प्रश्न मुखार हाडपाक जाय. सो गांवांनी पळय जें कितें जागृताय जाय. आनी काल तर सुप्रीम कोर्टान बडीच मारल्या न्ही. बार्देशींतले कांय जाग्यार ODP किंवा थंयचे पळय प्लॅनिंग प्रोसेस आहा तो प्रोसेस सारको करात. गोंय हें कॉन्क्रीट जंगल जावपाक दिनाका अशें तरेचे पळय काल जुईजाची उतरां आसात सामकी सुप्रीम कोर्टाची. सुप्रीम कोर्टाची ते पळयतात की गोंय हें भारतान पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां कशें वाटेन चलता. पूर्णता जर हें गोंय कॉन्क्रीट जंगल जर जायत जाल्यार फुडली पिळगी आमकां दोश दितले. आमचे पिळगेक की कितें तुमी वाट लायले म्हणून कळ्ळें. सो आमकां सुद्दां प्रत्येक मनशाक, मिडियाक, पत्रकाराक, लोकांक, कार्यकर्त्यांक सादूर जावपाची म्हणजे जनरली लोकांनी आपल्या आडीकुशीक जें कितें घडटा ताचेर आवाज काडपाक जाय. जर चुकीचें आसा जाल्यार आमी मागीर विधानसभा मागीर 1 दिसाची जावं किंवा 2 दिसाची जावं. बरोबर. प्रश्न लोकांचे प्रश्न लोकांनी हाताळपाक जाय, ते मांडपाक जाय. NGOs कार्यकर्ते जे मातशे थंड पडल्यात परत तांणी जागृताय घेवन हे प्रश्न लोकांच्या मुखार हाडपाची गरज आसा. सो सर हे विशय जाले. आनी एक विशय म्हत्वाचो आयलो तो म्हणजे रेल्वे स्टेशन, जी सध्या 3-4 रेल्वे स्टेशनां प्रपोज केल्या गोंयान भितर. सावथाक आसा, साजुजे दियारियाल थंय एक आसा,
नेवरा हांगासर हेवटेन आसा, मया आसा. सो हाजेर एक हुस्को उक्तायलो आमदार क्रूज सिल्वान कॉलिंग एटेन्शन हाडून की बाबा तुम्ही ही रेल्वे स्टेशनां कित्या खातीर करता, कित्याक जी एक्झिस्टिंग रेल्वे स्टेशनां तेका लागींच आसात ही सगळी एक 3, 4, 5, 6 किलोमिटर. लोकांक न्ही रेल्वे म्हणलें की थोड्या लोकांक गोंयांत भंय कितें दिसता तो म्हाका कळना. कोंकण रेल्वेचें म्हजें एज्युकेशन जालें ताजेर त्या वेळार हांवें पूर्ण ताजो बारीकसाणेन अभ्यास केलो आनी आमी तेन्ना सतत रिपोर्टींग करताले, प्रश्न मांडटाले. निमाणें रेल्वे जाली ती बरीच जाली. फक्त ती अजूनय तातूंत त्रुटी उरल्या. ती खरें म्हळ्यार मातशें जर पणजेक तेगिल्ली न्ही एक हेरिटेज सिटी बिटी म्हणून त्या वेळार डेव्हलप जालो. मडगांव पणजे कनेक्शन जाय आशिल्लें आतां चिंततात पळय गोंयच्या कांय म्हत्वाच्या शहराक मेट्रोन जोडप अशे तरेचो एक विचार मुखार आयला. पूण आतां ताजो खर्चच कितले तरी 1000 कोटी आसतलो. गोंय सरकार कितले घालतले, सेंट्रल मदत कितली मेळटली. एका तेंपार जर तें जाल्लें एक 25 वर्सां पयलीं जर जाल्लें आनी कनेक्शनय बरें जावचें. सो कोंकण रेल्वे आनी फास्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाजेर गंभीर अशे तरेचे बारीक बारीक हो आमदार कितें म्हणटा तो आमदार कितें म्हणटा न्ही. गोंयचो सर्वंकश विचार करपी एक प्लॅन तयार आसपाक जाय. तातूंत भितर परिवहन म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्ट, रेल्वे हांचो विचार जावपाक जाय. फुडल्या 20 वर्सांनी मेट्रो आयली जाल्यार ती खंय आसतली मेट्रो. आनी रेल्वे म्हत्वाची. ती रेल्वे शहरांक जोडपी आनी चड आतां पॉप्युलेशन वाडलें पळयत जाल्यार चड स्टेशनां जावप वायट न्ही, पूण ती खंय आसची हाजो एक म्हाका दिसता सामको बरो साम्य उद्देश बरो आसा. बट तो त्याच बऱ्या उद्देशान तो चालीक लागपाक जाय जाल्यारूच ताचो म्हाका दिसता फायदो गोंया खातीर जातलो. बिकॉज ते सरकारान खंय तरी थंय दुबावाचें वातावरण तयार करपाक जायना किंवा कोणेय प्रश्न विचारले जाल्यार तेका ते त्याच स्पश्टतायेन जापो मेळपाक जाय. कोंकण रेल्वे संदर्भात म्हाका दिसता एक पारदर्शक धोरण रेल्वे ट्रान्सपोर्टाच्या संदर्भात, स्टेशना संदर्भात रेल्वे कशी येतली, मेट्रो जाल्यार खंय येतली, ट्रान्सपोर्ट गोंयचो कसो आसतलो वेगवान हाच्या संदर्भात एक पारदर्शक धोरण आसचें आनी लोकां मुखार ते उक्ते मांडचें. बरें आसा जाल्यार लोक तेजो स्वागतच करतले. बरोबर. सो सर अशे तरेन आनी काय आमी आयज जर पळयलें जाल्यार सामकी वैयक्तीक पातळीचेर टिका जाल्या. ताचेर उलोवप ना उलोवप म्हाका खबर ना. कारण सामके भुरगेपणाचे आरोप आमी कशे गांवांनी बी झगडटा तशे एकामेकाचे वयर काडून हे आरोप जाल्ल्या सगळ्या गोंयान ते पयल्या. एक लक्षांत धरा हांव जेन्ना विधानसभा कवर करतालो, विधानसभेन वतालो तेन्ना न्ही कांय दिल्लीचे पत्रकार आयिल्ले. ही गजाल हांव तुका 20-25 वर्सां पयलींची म्हणटा. दिल्लीचे पत्रकारान तेन्ना आमकां एक बरी गजाल सांगली की तुमचे विधानसभा तेन्ना बरे बरे रमाकांत खलप, जल्मी, हे अशे तरेचे बरे अभ्यासू आमदार गोंयांत आसताले, वक्ते आशिल्ले. ते तांकां चर्चा करतना पळोवन ह्या दिल्लीच्या पत्रकारान आमकां सांगिल्लें की लोकसभे परस तुमच्या विधानसभेचो दर्जो खूब वयलो आहा म्हणून. कारण लोकांचे प्रश्न मांडप ते धिटायेन मांडप आनी अभ्यासपूर्ण पद्दतीन मांडप आनी विधानसभेच्या कामकाजाचें ज्ञान आसप, रुल्स सायड करप, तांकां सांगप, सभापतीचें लक्षांत हाडून ह्यो गजाली तेन्ना घडटाल्यो. आज ते जर तो स्टँडर्ड जर देंवला म्हाका दिसता वायट दिसता. कारण स्टँडर्ड हो सतत वाडत वता आनी अभ्यासान वाडत वता, लोकांची दर्जो वाडत वता, तांच्यो गरजो तांचो निवडून हाडपाची राजकीय प्रक्रिया राजकीय प्रकल्प. जर शिक्षण वाडला, शिक्षणाचो दर्जो वाडलो आनी राजकारणात जर स्तर देंवलो आसत तर बॅलन्स जावपाक शकना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची सामकी दुर्दैव. आनी जर हें खरें म्हळ्यार आज तूं म्हणली दामू नायकात आशिल्लो, दामू नायकान तें लक्ष दवरपाची गरज आसा, काँग्रेसीच्या लिडरान लक्ष दवरपाची गरज आसा की संघटनान तांच्या की बाबा आपले आमदार आपले कितें उलयतात कशे तरेन उलयतात. कारण हो स्टँडर्ड निमाण विधानसभेचो न्ही, हो गोंयचो स्टँडर्ड. ही बातमी फाल्यां नॅशन येतली आनी अशे तरेची चर्चा तुमची विधानसभेन जातली. म्हणजे तुम्ही 20 वर्सां आशिल्ले जाल्यार सगळे डिग्रेड जायता अशे तरेचे लेबल बसपाक शकता. आनी हे सगळे लायव्ह प्रक्षेपण आसता त्यामुळे प्रत्येक जाण हातीन मोबायलाचेर पळयता, टीव्हीचेर पळयता. तेका लागून तेका आमी आडोवंक शकना. एकदां उलयलो काय ते तोंडांतल्यान गेले अशे तरेचे सगळे ही टॅक्नॉलॉजी लागून हे आसा. सो सर अशे तरेन आयज दुसरे दिसाचें हे विधानसभा जे कामकाज आसा ते सोंपिल्लें आसा. कालूय आमी हाजेर पयल्या दिसा विश्लेशण केल्लें. आयज ज्यो घडामोडी घडल्यो, जे प्रश्न आयले, जी कॉलिंग अटेन्शन आयली तेजेर आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो. खंय तरी विरोधक कितले कमी जरी असले तरी ते वेगवेगळे विषय घेऊन सरकाराक खंय तरी 2 हात सरकारा कडेन करपाचो ते प्रयत्न करतात. सरकार खंय कमी पडटा, विरोधक खंय कमी पडटा हाजेर सगळेच जाण पळयता. लायव्ह आसता सगळे टेलिकास्ट. जशें सरान म्हटलें की कांय वर्सां पयलीं गोंय विधानसभेचो जो दर्जो आशिल्लो, जे एक दर्जात्मक चर्चा जाताली, वेगवेगळी अस्त्रां सगळे वापरताले कायदेशीर आनी ते सगळे घडोवन हाडटाले, सरकाराची कोंडी करताले. तशे तरेन खंय तरी हो दर्जो आमी सांबाळून दवरून तो आनीक वाडोवप ही आमदारांची जबाबदारी आसा, त्या पक्षांची जबाबदारी आसा. आनी जेणे करून लोकांचे प्रश्न निमाणें एकच वाक्य म्हणटा आज न्ही समाज माध्यमाचेर एकल्यान प्रतिक्रिया घाल्या फेसबुकाचेर की ही विधानसभा अधिवेशन हें
फक्त काय आमदार आणि काय पत्रकार हांचे पुरते उरलो म्हणून. तो कित्याक म्हणटा पत्रकारांचेच सद्या चल्ला, पत्रकार दुसरे बातमी दिता इशू सोंपलो. लोकांक ह्या विधानसभा अधिवेशना बद्दल कितली आस्था आसा मातसो प्रश्न तातूंतल्यान आयला. आनी हे आमदारान, सरकारान, विरोधी पक्षांनी लक्षांत लक्षात घेवपाक जाय. प्रश्न लोकांचे मांडटले काय कितें, विधानसभा कितली डिसायड जातली, विधानसभेन कितली चर्चा दर्जात्मक जातली, खंयच्या मुद्द्यांक प्राधान्य दितले, हे तुमकां जर विधानसभेचो स्टँडर्ड वाडोवपाक आयलो ना, लोक निमाण तुमचे हे पळोवप बंद करतात, विधानसभे कडेन फाट करतात. तो मोठो पराभव लोकशाहीचो जातलो. सो ह्याच एका नोटाचेर आमी हांगासर थांबतात. अशाच तरेचे वेगवेगळ्या घटनांचे, वेगळ्या विशयांचे विश्लेशण करपाचो आमी प्रयत्न करतले, तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तुम्ही आमकां जसो प्रतिसाद दितात तसोच प्रतिसाद दिया. आमी आमचें काम रोख आनी चोखपणान करतले. तुमचो प्रतिसाद म्हत्वाचो आसा, तुमच्यो प्रतिक्रिया म्हत्वाच्यो आसा, तुमचो फीडबॅक म्हत्वाचो आसा. आयज आमी हांगासरच थांबतात. पळयत रावात गोमंतक TV.